आयच्या दिसा ही एक व्हड परब आमकां देवाच्या महादूतांची, मायकल, राफाएल आनी गब्रिएल ताच्या सांगाता सगळ्या देवाच्या दुतांची परब आमी सांगाता म्हणून करियेत. आनी ह्या घडये आयचो नियाळ फकत ह्या देवाच्या उतरांत शुभ वार्तेंत आयकल्ल्या निमाण्या उतरांचेर हांव दिवंक सोदतां. जेजू म्हणटा, सतस हांव तुमकां सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देंवलेले तुमी देखतल्या. देवाचे महादूत हांचो वावर कसलो? सडचें आनी देंवचें. सडचें आनी देंवचें म्हळ्यार कितें आमी समजूं येता. मनशा कुळांत आवणू आमकां आमच्यो गरजो सकड ते देवाच्या नांवी म्हणयेत देवा थंय उबारतात. देखून आमकां मनशांक आमकां 100 नमुन्यांची कितें गरजो आसात, थोड्यांक भिरांत आसा आनी कसले 100 नमुन्यांचे संगती आसात. आमच्या तर्फेन ते देवा थंय मध्यस्थपण करतात. ताचे उपरांत देवा तावन आमकां देंवलेले, देवा तावन केदाळा सकट आमकां मजत येवंक जाय तो ताच्या दुतांक धाडटा. देखून मायकल खंयच्या वेळार मनशा कुळाचेर अणवार आयलें. आनी अणवार कशें येता? आदी मागा आमी आयकल्लें आसा. रचनेच्या सुरवेर आदाम आनी येव आसतना, देखून तुमी तुमच्या मदें जायत्यांक मायकलाची आमी मागणी करता. अणवारां कसलीं? आदाम आनी येव आशिल्ल्या वेळार, त्या वेळार सैतान येवन येवेक नाडटा, ह्या आदामाक दोगांयकी नाडटा आनी देवा विरोधूच तांची मोत घुसपडायता. देवान तांकां संपूर्ण बरें सकड नितळ निर्मळ आशिल्लें बरेंच रचून दिल्लें, जाल्यार तांची मोत घुसपडायता आनी ह्या लौकीक संगतीक आशेवच्या बरी करता. किताळणी त्या काळार मात्र न्ही, आतांय जाता. देखून असल्या सैतानाक सोलवयचें जाल्यार, कित्याक तो सैतान तोय एक दुतां मदलो एका काळार, देखून ताका सोलवयचें जाल्यार तसलेच सकत जायचे. कोणी पिस्तूल घेवन येता आसतना आमी आमची सुरी घेवन गेल्यार जायना, कित्याक ताका पयस तावनूच मारूंक जाता. आमी आमची सुरी दाखोवन गेल्यार जाता, तालवार दाखोवन गेल्यार जाता. देखून ताच्या की चड बळ आसल्याकच देव धाडटा मायकलाक. आनी ही गजमातेंत हें भक्तीपण कशें आयलें? बायबलाच्या घडणे वरवीं मात्र न्ही, आमकां आमचो पाप साहेब उगडास करून दिता, पाप फ्रांसीस उगडास करून दिता, आमकां सांगता त्याच प्रमाणें आजुनी म्हज्या फाटल्यान येया, म्हज्या फाटल्यान येया. जेजू म्हणटा आपूण ताच्या फाटल्यान आमी वचूंक जाय. सैतान आमकां आदीं धांवूनच म्हज्या फाटल्यान येया, हांव तुमकां संपूर्ण समजणी दिता, हांव तुमकां सगळें बरेंपण दिता, संपूर्ण म्हापासून संतोश दिता म्हणून आजुनी आमकां बुलयते आसा म्हणटा. देखून त्या वेळार आमी झुजा जाय जाल्यार आमच्या लागीं तांकी सैतानाच्या की चड आसूंक जाय. आमी देखून पिस्तुले विरोध सुरी घेवन गेल्यार जायना. देखून देवाचो दूतूच मायकल आमकां आदार दिता. ताचे सांगता ही गजमतेन कितें घडलें? सुरवेर तावनूच जेजू क्रिस्ता विरोध ह्या आमच्या भावार्थाच्या सता विरोध जायतो गुटमोळ आसुल्लो. लोकां लागीं घुसपड जालो, ताका लागून कितें जालें, तांचे पंगड करच्या खातीर लोकांनी वायट शिकवण दिवंक सुरू केली. आनी ह्या वायट शिकवणेक लागून जायतो लोक ही गजमातां सांडून वेताना आमकां आमची ही गजमातां अखंड राखूंक जाय म्हणून, आनी हाका एक पात्रोवन आमकां वर्तो जावंक जाय, तितल्याच बोळाचो जावंक जाय म्हणून आमचे सुरवेले क्रिस्तांव देवा लागीं मायकला मुखांत उलो मारतात. आनी अशें मायकलाचें भक्तीपण आदीं धांवन आसा. पळया, आज चड करून आमकां मायकलाची गरज आसा. कित्याक आमच्या भोंवतणी उलट्यो शिकोवण्यो, कित्याक आज माध्यम आसात, कोणेय कितेंय सिजय येता आनी कांय ना, कोणी खंयचे तांचो एक रेकॉर्ड करून व्हिडियोन घालतात, जालें. आनी आमकां कितें, आमकां कोण कातोलीक पवित्र सभाक अंतलो कोण शिकयता आनी कोण परकी कोण कितें उलटें शिकयता म्हणून आमकां ताची गिन्यान ना.
आमी तांच्या फाटल्यान धांवता कित्याक एका गडयेच्याक कोणें एक अजाप केलें म्हणटा आसतना धांवले हांव ताच्या फाटल्यान आनी कोणें इल्लेशे बऱ्यो काणयो रिपार सांगून थंय हांगा अशें अशें घडलां म्हूण सांगता आसतना आमकां तातूंत उर्बा येता त्याच नमुन्यार केन्ना सैतानान आदामाक आनी एवेक बुलयलें गी त्याच नमुन्यान आजय तोच सैतान जर तर उगडास दवरा जर तर आदी आसलो देवूय आतां आसा आदी आसलो सैतानूय आतां आसा तोच सैतान त्याच मापान आमकां बुलयता देखून सामायिकलाची अती गरज आसा पूण भाव भयणीनो बेस्तावच्या की या आमी भियान जियोवच्या की आज कितें इल्ले पवित्र बरे विशय हांव तुमकां सांगता झुजा जय जाल्यार जेजून आमकां सांगलां न्ही तुजो दुस्मान जर तर 10,000 20,000 घेवन येता तुजे लागीं 10,000 सोजेर आसा जाल्यार तुका जिखूंक जायना आमची तांक ताच्या की चड आसूंक जाय आमची तांक खंय आसा जाणात तुमी आमची तांक आमचें बोळ खंय आसात जाणात शिपाई ताका तुज्या परत्यान तुज्या आंगा कोण गी म्हणटाले बैल्या गांवांत थोड्या कडेन दादले शिपाई मात न्ही स्त्रियोय तांकां त्या सोजेरांक पळयत आसतनाच बेन दिसता कित्याक वयर तावन साकला तांचे आंगार इतल्यो पिस्तुल्यो ते पूर आसा तांकां पळयत आसतनाच बेन दिसता म्हणून शिपायाच्या आंगार कितलेय तुमी हातेरां घालयेत पूण जर तर भितर तो भिवकुरो हातेरां आसून कितें उपकारता हातेरां कांय उपकारना धैर्य भितर आसूंक जाय आनी हें धैर्य आमकां खंय मेळटा हें बळ आमकां खंय मेळटा हांगासर मेळटा हाका लागून शुभवार्तेच्या उतरांक हांव येता सतत हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू सर्ग उक्तो जाल्लो आनी सर्ग उक्तो जावन कितें थंयसर घडटा आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें देवाचे दूत कशे ताका प्रणिपात करतात ताका मान दितात ताका होगळसितात म्हणून देवाचे दूत सर्ग उक्तो जालो मनशा पुताचेर देवाचे दूत सटलेले आनी देंवलेले तुमी देखतल्यात ह्या मनशा पुताचेर कोण तो मनशा पूत जेजू ख्रिस्त एकलोच सुगी जेजू ख्रिस्ताचेर तो जल्म मारल्या वेळार आजुनी पळय आमच्या मदें कितली एक बरी साल आसा क्रिस्मसाच्या वेळार नातालां फेस्ताच्या वेळार आमी गर्दनाचो गोठो करतना आजून जाल्यार ते गब्रियल दूत दवरता आमी दुतांचे कांय नातले 2-3 इमाज्यो तरी नातल्यार आजकाल ग्रिटींग कार्डां आसा ती तरी उमकाळयता देवाचे दूत थंयसर आसात म्हणून कित्याक जेजू जल्मात आसतना दुतांनी गायलें महिमा देवाक उंचरकी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी देवाचे दूत जेजू ख्रिस्ता भोंवतणी आसात थंयसर ताच्या की चड करून देवाचे दूत मनशा पुताचेर मनशा पूत कोण हो आतां जेजू ख्रिस्ताची मिस्तीक कूड आमी सगळां सांगाता मेळून मनशा पूत जाता हें देवशास्त्राचें सत मात्र न्ही आमी सगळ्यांनी वळखून घेजय जाल्लें सत सक्कड आमी याजाक जावन हांगा या मिसाच्या बलिदाना वेळार याजाक लोक सक्कड आमी सांगता आमी सक्कड मनशा पूत जाता कित्याक जेजू आमचें मस्तक आमी ताचे कुडीचे सांदे देखून कुडीचे सांदे आंग पांग नासतना फकत तकली उरल्यार त्या तकलेक जीव ना तकली आसून आंग ना जाल्यार ती तकली वांसना त्याच प्रमाणे जेजू आसा आनी हाका लागून हांवें सुरवेर सांगलें जाजू हांव क्रिसोस्तामो एक बरें उतर सांगता एका मिसा वेळार त्या आल्तारीर देवाचे दूत भोंवून आसतात वेडो म्हळ्यार आमी इल्लेशे अर्थ कोंकणी सोप दिलो इल्लो वेगळो जाता देवाचे दूत हांगा सगळेच भरून आसात देखून या आतां इगर्जेंत त्याच प्रमाणे आमच्या हर एका क्रिस्तांवाच्या घरा उगडास दवरा फकत ती इमाज सामायिकलाची गब्रियलाची ना इमाज सामायिकलाची इमाज मात्र न्ही तुमी ती आमी सगळीं मनशा पुताचेर देवाचे दूत देखून आमच्या वयर आमचे तावन देवाक हर एक घडी हे मध्यस्थपण देवाचे दूत करते आसा हाका लागून तोच सांत सांजू हांव क्रिसोस्तां म्हणटा पळया ह्या मिसा वेळार कितें घडटा आमी सुरवेर कंतार केलें प्रवेश गीत केलें ताचे उपरांत
महिमा देवाक म्हणून कितले अपूर्व भायन तुम्ही सगळ्यांनी गायलें. आतां ओ थंयसर कोयराचे बसून आसात. आमी तांकां कोयराचो पंगड म्हणटा. कोयराचे सांग क्रिजोस्तांव म्हणटा. तुमी जाणात ह्या कोयरांत सक्कड तुमी सांगता मेळ्ळ्यात. सक्कड ह्या कोयराचे सांदे जाले हांव आमी केदाळा मिसा वेळार उपरांत पळया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया म्हणटा याजक. आनी आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता म्हणटा. तें जाल्लेंच पवित्र 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 महिमा देवाक उंसरकी म्हणल्या बरी आमी पवित्र पवित्र म्हूण ताचें नांव गाजयता. देखून वचूं हांव क्रिजोस्तांव म्हणटा सगळ्या देवदूतां सांगाता मेळून. देखून सगळ्या देवदूतांची नांवां याजक उल्लेख करता. आनी ह्या दुतां सांगाता आमी सक्कड क्रिस्तांवां सांगाता मेळून देवाक महिमा घेता. पळय आमचें कोयर कितलें व्हड. पयर एका टीव्ही अंतू कंप्युटराचेर आमी एक इंटरनेटाचेर पळयत आसतना एका खंय चायनान की जपानान खंय व्हडलें एक स्टेडियम. त्या स्टेडियमांत आदी एका संगीतकाराची एक व्हड एक खंतार सुमार 10,000 लोकांनी सांगाता मेळून गायलें म्हणून. 10,000 लोकांनी सांगाता मेळून गायलें. आतां ह्या दिसांचे न्ही आदलो व्हिडियो तो. आनी ताच्या सकला लोकांचे कितें लोकांची प्रतिक्रिया पळयचे. इतलो लोक एक गिन्नेस रेकॉर्ड 10,000 लोकांनी एकाच ताळ्यान सांगाता गायलें. 10,000 लोकांनी एकाच बोटी सांगाता गायलें म्हणून. पूण आज बळ्या आज इतली मिसां आसात 10,000 न्ही कितलो की लोक सगळ्या संवसारभर करोडांचो करोड लोक सांगाता मेळून एका ताळ्यान देवदूतां सांगाता देवाक महिमा गायता. आनी ते घडटा केदाळा हांगा या आल्तारी भोंवतणी. पातयेणांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयना कितें म्हणटा पळया. तुमी सियोन पर्वताक जिवंत देवाच्या शहराक सर्गींच्या जेरुजालेमाक लागीं पावल्यात. खंय हें सर्गींचे जेरुजालेम तें इस्रायल आसचें तें मात्र न्ही. हरये पोवटी आमी आल्तारीक लागीं येता आसतना हें जावन आसा सर्गींचे जेरुजालेम. आमी हाका लागीं पावल्या. देखून तुमी भायर बसल्या जावं पुरो या घरा आसा जावं पुरो पूण आमकां सगळ्यांक एक आयस्कांदा आसल्या बरी ओडणी हांगा. थंय मेजूक जायना तितले देवाचे दूत परबेच्या दाबाजीक जमल्यात. आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगणी भुरगीं जमत एकठांय जाल्यात. सर्गाक नांव दाखल जाल्लीं कोण ती? सर्गाक नांव दाखल जाल्लीं कोण ती? आमच्या मदली कोणाक एकचें नांव कालें जॉन आसूंक पुरो मारिया आसूंक पुरो हांवें बायबलाचीं नांवां काडल्यात. 100,000 नांवां आमी ती आमकां पवित्र स्थाना वेळार ह्या जागान विचारलें ह्या भुरग्याक कितें नांव दितात. त्या नांवाकाल उगडास दवरा. आमचे रेजिस्ट्रेशनान मात्र न्ही नांव इस्कलाचेर मात्र न्ही आमच्या आधार कार्डाचेर मात्र न्ही सर्गार आमचें नांव दाखल जालां. देखून आमी ती सगळां देवाच्या दुतां सांगाता मेळून देवाक जयकार गायता. ह्या जमतेक आमी सगळ्यां एकठांय जाल्या. सर मनशांची जडती करतल्या देवा हुजीर आनी तुमी संपून केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या समकार आमी उबी जाल्या. पळय आमची वडवीकाय कितली अपूर्वाय. देखून परत्यान जुवांव क्रिजोस्तांवाचो सुगडास करून संपयता. तो म्हणटा एका येवकरिस्ताच्या संभ्रमणे वेळार हें भोगा. आमी फकत गुलामां सेवकां न्हय देवाच्या दुतां सांगाता मेळून ताची भुरगीं जावन देवाक जयकार करता. आनी आमकां देवाक जयकार करूंक आदार कोण दिता? हे दितात हे देवाचे दूतच. देखून हांवें वडूल म्हळें आमचें बळ चडया. आमच्या भोंवतणी हे देवाचे दूत आसात. तांच्या बळा प्रकार तांणी दिल्ल्या कितें उमेदीन आमी आमचो भावार्थ जिवाळ करया. तांच्या सांगाता मेळून देखून आमच्या हातांत कांय इल्लोसो पयसो आसा म्हणटा आसतना आमकां कितेंय खर्चिया म्हूण जाता. कांय ना जाल्यार राती एक टॉर्च आसा जाल्यार काळोखांत वचूंक आमकां धैर्य मेळटा. त्याच प्रमाणे देवाचे दूत आमच्या सांगाता आसतना आमची आत्मीक जिणी मात्र न्ही सैतानाचे झुजूंक की सक्कट वायट शक्तींचे झुजूंक आमकां आदार मेळटा. आनी हे देवाचे दूत ह्या घडये ह्या मिसा वेळार आमच्या भोंवतणी ह्या आल्तारीर आसात म्हणून उगडास दवरया.